पीव्हीसी फुटबॉल मैदान पर्रा येवचो म्हण वेल्ला काणका आनी पर्राच्या लोकांची इत्सा आशिल्ली. हो मैदान पुराय जावन तरणाट्या खेळगड्यांक बरी सुवात मेळ्ळ्या. आतां पर्रांत क्रिकेट मैदान उबारतले म्हण उत्तर मंत्री लोबोवन दिला. RDX खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार. डेनियल आनी सगळे कमिटीचे मेंबर जे खूब वावुरल्या हो ग्राउंड करून, आमचो फ्रँकी वेगस, आमचो ग्रेगरी, जावं मिल्टन मार्कीस आनी ह्या दुसरे जायते भाव वावुरल्यात ह्या ग्राउंडाची आयज तयारी करून तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागून जेजून शिकयल्ले मागणी आमी बरोबर म्हणया. एक इतिहास आसा आनी हो इतिहास फकत हांव जाणा. हो ग्राउंड करपाक हांव बाब मायकल आनी आमचे जायते मेंबर आनी पोलीचे मेंबर बाब दोतोर विलिगेर गेल्ले आनी मायकलाचे तेन्ना आहले की तुमकां तो जायना जायत जाल्यार आपूण हो ग्राउंड करून तुमकां दितलो. पूण दोतोर विलीन ताका तो ग्राउंड करपाक दिलो ना आनी भायर सरल्या उपरांत आमची भासाभास जाली आनी तितून हांवें मायकलाक सांगलेलें, मायकल हो ग्राउंड लास्टाक तुकाच करूंक पडटलो आनी हो ग्राउंड करतना तूं एक दीस खंय तरी पावतलोय. आनी आयज हांव पळयतां लास्टाक हो ग्राउंड बाब मायकलाच्या हातीनसूनच जालो. We've been playing on this ground for a long, long time, but it was never a football ground, it was just a pitch. And today, if you see, what you see is all vision, hard work, dedication of none other than our Honorable Minister, Mr. Michael Lobo. Thank you, may God bless you. This is a ground made for all the future boys and the future generation of Parra. It's a dream आसलो की हो ग्राउंड जावचो आनी हो ग्राउंड कित्याक जावचो फॉर द यूथ ऑफ पार्रा, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स. यूथ ह्या ग्राउंडार येवन खेळचे 5 years एंड अबाव आनी फिजिकली फिट उरचे, खंय तरी गोवाक रिप्रेझेंट जावचे. कित्याक सांगूशें दिसता की आमचोच गांवचो विजितेसा लोबो ही प्लेड फॉर इंडिया and he played not only over here, he went international representing India. So असले प्लेयर आमच्या गावांत जावन गेले आनी ह्या ग्राउंडाचो फाउंडेशन स्टोन जो घातलो बाब डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा, हू इज ऑल्सो माय मेंटर. म्हणजे हांव ताका मानता. तो जर पॉलिटिक्सान आमकां फुडें काडला जाल्यार एक तोय आसलो. पेरंट्साचो एक फुडें हे आसतलें, म्हणजे दॅट फॉर 1 hour they will have to send their kids every day to practice. and विकाक 4 फावटी जेन्ना कोच मेन कोच आसतले तेन्ना 100% धाडचे पडटले. म्हणजे इफ यू वॉन्ट युअर बॉयज अँड गर्ल्स टू बी फिट अँड टू हॅव अ फ्युचर इन फुटबॉल, देन दे विल हॅव टू सेंड देयर किड्स ओवर हियर. मिनिस्टरान सांगला ते प्रमाणे फ्युचराक हांगा खूप बरे बरे जावपाचे आसा. ग्राउंडाचेर स्टँड्स येवपाचे आहा, इंडोर गेम्स येवपाचे आसा. I want to also inform the people of Parra within next 1 month, आमचो Parra Panchayat will be inaugurated.